मन्नगुड्डे आराम झालेला आभरण ज्वेलर्स तुमका दाखयता असायची. हे शोरूम एक्सक्लूसिव्ह गोल्ड आणि डायमंड्स जाऊन 55 years पुढे अम्मा त्यांनी घराला आशिल्लं आभरणात मिगेल घराला आयला म्हण म्हाका भारी खुश जाता. कुठे बंगरा कुठे घेतला भारी उडगासा खातीर एक शोरूम उडगास झालेला का विसरू का ना. I just saw एक वज्रा pendant पडेला. It's so affordable and the class of make is amazing. यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स हांका नमस्कारू. आभरण ज्वेलर्स उडपादकून मस्त कडेन मस्त गावाक ब्रांचेस जावन वतास. कोडयाला अंतू अनेक एक ब्रांच आरंभ जाता म्हणटाना यूथ ऑफ GSB थंय हिंग येवन पावला. कोडयालचे एक बूमिंग एरिया म्हळ्यार थंय मन्नगुड्डा खंडापटे ग्रो जाता आसा. थंयच एक कमर्शियल स्पेस घेवन भारी चंद 3 फ्लोराचे एक ज्वेलर्स सेट केला आभरण ज्वेलर्साच्यांनी. कशें भितरी कसं पुरा मेळटा आनी कोण कोण आयलीची आज इनॉग्रेशन कशें जालें हें पुरो तुमी हे एपिसोडांत पळयताची. हे आमी भितर वचून द ग्रँड आभरण ज्वेलर्स कशें आसा म्हणू पळोवया. ओम अग्निनाग्नि समिज्यते कविर्ग्रहपतिर्युवा अव्यवार्जुहास्यः अजिते जैसी अव्य आणि दोघांना आणि दोघांना तुम्ही दोघांना उठलाय. ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं मुकुर ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां आणि दोघांना दय ममनारिको ओम ताम अदय मम मोगाबायला ओम ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्योश्व यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्योश्व विन्धेयं पुरुषानहम् अश्वपूर्णां रहतमद्याम् अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवेर्मुपहवये श्रेर्मा देवेर्जोषतां कांस्यस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं चन्द्रां प्रभासां में शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेन शतां त्वां ऋणोमि ग्रहायि पशूनाम्. ओम ओम या बुद्धिधन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपदः पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे ईप्सितं वरम्. ओम जय.
भितर आयला सताकची मस्त एक चंद एक लॉबी एरिया म्हणका थंयची लिफ्ट आसा नातल्यार तुम्ही स्टेअर केसान तू वयर वचूं वयता फर्स्ट फ्लोरा वचून पळया कसा पुरा मेळटा म्हणून येया वचा यूथ ऑफ GSB री मन्नागुड्डे ಅಂತ आरंभ झालेला आभरण ज्वेलर्स तुमका दाखयता आसाची तुमका पळयतना खुश जाता अशें पुरो आणि तुम्ही लेखता आसताची हांव थंय वचून एक कसं घेऊ का बा भंगारा म्हणून सांगून ताचे काही फुडें तुमकां एक दाखोवचे प्रयत्न तुम्ही घरांत बसून यूट्यूब फेसबुकार पळयता आसाची सकयल देखून वयर आयलो फर्स्ट फ्लोर येतना गोल्ड पळोवच्याक मेळटा गोल्ड म्हळ्यार कोणाक इश्ट ना सांगायची वेरायटी आभरण म्हणटना तुमकां वेरायटी ऑफ कलेक्शन्स दिसता तुमकां लागीं देखून दाखोवचे प्रयत्न केल्यार मस्त रॉयल ग्रँड लुक आशिल्ले भंगारांक आसा आणि डेली यूजाक जाय जालेले आसा नॉर्मल एक फंक्शन वचका म्हणजे जाल्यार तुमकां पळोवच्याक मेळटा तसो पुरा भंगार हांगा आसा पळयता आसा तुमी तुमकां कसं एक इश्ट आसा की तसले भंगार हांगा मेळटा तसले एक शोरूम मन्नागुड्डांतूची आरंभ जालेलो आसा तें आमी तुमकां फर्स्ट फ्लोरा येवन दाखयता आसाची तशीची कॅमेरा टोटल फोकस करून तुमकां दाखोवचे जाल्यार हाजी इनॉग्रेशन तशें जावन जन मस्त जन येवन आभरण सगळे टिमाक एक ऑल द बेस्ट तशीची कंग्रॅच्युलेशन्स विश करता आसाची हे लागीं देखून अपास वचून आमी पळय एक आता कॉर्नराक आयला एकडे तुम्ही पळयता आसाची मस्त रितीची वेरायटी भंगार तुमकां पळोवच्याक मेळटा तेकडे झूम करून दाखोवचे जाल्यार तुम्ही पळयता कितले टायपाचे एक भंगार आसा म्हूण सांगून पुरो जनाक एक ऑप्शन्स आसा कसं घेऊ का की तसले ऑप्शन्स पळोवच्याक मेळटा तुमकां सगळे सेट आसा एक गळ्यात जावन अशें पुरो कन्नात जावन अशें पुरो तुमकां मॅचिंग पुरा हांगा आयला रे पळोवच्याक मेळटा तसले एक आजी आभरण ज्वेलर्साचे एक ब्रांच मन्नागुड्डांतू आरंभ जाला आभरण ज्वेलर्साचे भितर आमी आतां येवन संदी माई तशीच वीण माई दोग जाणां आसाची मस्त खुशी कसन म्हळ्यार एक बैल मनशाल सपोर्ट मस्त भंगरा अंगडीक तें डिजायन पुरा सांगता जाल्यार तांगेले मनांत आशिल्ले पुरा डिजायन एक फाटी येवन अंगडी सांगता दिसता तुमी आनी तुमी मस्त एक्टीव उडपांतूय पळयला आमी कितले एक्टीव अंगडींत आसताची म्हूण दोगाय आजी कोडियालांत एक मन्नागुड्डा असल एक एरियांत एक अंगडी येतास म्हणटा तुमकां मस्त खूश आसताले इत्याक म्हळ्यार मस्त जन आमचे गेले ह्या एरियांत आसपासांत आसाच कितले खूश आसा मनान तूं हंगे एक ब्रांच ओपन जाला ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಹಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರ ಜಾವನು ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ह्या मन्नागुड्डा एरिया आता बूमिंग एरिया हांगा चढते आमची गेले आसा ते सो हांव सांग जाल्यार आमचे गेले आमगेले कस्टमर्स आनीक एक ग्राहक वृंद आमगेले आनीक वाट काम म्हणलें एक दृश्टेर आशा काही पुरो वेंकटरमणान आमकां मंगळूरच्या वेंकटरमणान स्वाम्याला आशिर्वादान आमी हांगा ते येवन पावले ते सो आमगेले समस्त आमचे गेले ग्राहकांक आमी म्हणचे कशें म्हळ्यार ईस्टान तूं आमी दोळो कद्रींत आमगेले एक ब्रांच आशिल्लें आतां वेस्टान तूं मन्नागुड्डा रे तुमगेले जाग्यार आमी येवन घेवन पावले ती सो ईस्टाचे आतां आमी शोरूम सिल्वर शोरूम जावन घेवन एक्सक्लुजीव सिल्वर शोरूम जावन घेवन चलयता आसता ती हे शोरूम एक्सक्लुजीव गोल्ड आनी डायमंड्स जावन घेवन सिल्वर कलेक्शन ना म्हूण ना थोडें आसा सो हांगा एक बुटीक टायप जावन घेवन एक्सक्लुजीव कलेक्शन्स आसात हांगा सो तुमी पुरा तुमगेले फ्री टायम कोन्न घेवन आमगेले शोरूमाक येवन शोरूम कशें जाला आमगेले कलेक्शन कशें आसा प्लस आमगेले हांगा सर्वीस कशी आसा आमगेले स्टाफाले सर्वीस म्हळ्यार कसं म्हणटा ती स्मायलिंग विथ अ स्मायल तांणी सर्वीस दिता ती म्हूण घेवन आमगेले पुरा वरल्यान कस्टमर्सान सांगचे आसा तुमी हे पुरा एक एक्सपिरियन्स करून घेवन तुमगेले प्रितीपूर्वक आशिर्वाद आमगेले वयर दवरका
सदा तुमगेले मोग आमगेल वेरास म्हणून घेवन हे मुखांतर तुमकां सांगून घेवन वन्स अगेन आय वेलकम यू ऑल टू दिस मन्नगुड्डा शोरूम. आणि संदीमा एक क्वेश्चन निಮ್ಗೆ येता तुम्ही आन्सर दिवेता आता आमची गेल कशी म्हळ्यार एक खंयचे एक फंक्शन पळयता कोणें विंगडान घालल भांगर तसले येवन निಮ್ಗೆ ताची जो ताजे काही चंद जाव का म्हणून तसले हंगा ऑप्शन आस की कसं म्हणल्यार तुम्ही खंडित कसल टायपाचे तुम्ही रिक्वेस्ट तुमगेला की त्या टायपार आमी करून दिताची तुमगेले डिझायन्स असल्यार दिवेत तुम्ही इन हाऊस डिझायनर्स आसा ती वय मागीर तुमकां पक्कन चेंजेस जावका अशें करका तशें करका खंयची एक डिझायन पळयतात तुमी बट आनी एक 2-3 डिझायन ओट्टू कोण घेवन अशी हाका हें दवरत पेंडंट हाका हें चेन अशी करत ते कसल नमुने तुमगेले मनान तुलस तुमी ते सांगून घेवन बट एक कसं म्हळ्यार टायम घेता केन्नाय आमगेले हें करतना आमी आतां बैसून घेवन केन्नाय डिझायन आमी बैसून सांगून करयता ती टायम घेता आनी मेन कसं सांगचें कसं म्हळ्यार आमकां अर्जंट ना बट आमकां परफेक्शन जावका म्हूण घेवन अर्जंट तर केल्यार परफेक्शनाचो आमी कॉम्प्रोमायज करपा पडटा सो अर्जंट ना आमकां परफेक्शन जावका म्हूण घेवन आमी सांगून घेवन करयता ती सो ह्या वेळी कसं इन हाऊस डिझायनर्स आसा ती तुमी येवन घेवन ह्या वेळी एक एक्सपिरियन्स करात ती म्हूण घेवन आमी सांगतात. एक प्रश्न लास्ट प्रश्न तुमकां मागीर वच्चा सोडता मस्त जन आयल्याची हांव तवळी म्हणलें उडपा शोरुमा तुमी केदां चमकलारी मेळटाची म्हणून कोडयालान तुवें वारा एक दीस पुणी मेळटा की म्हळ्यार आतां ऑडियन्स 100% कमेंट घालताची आनी आसता हांवें हांगेलो वटून उरलो न्हू डिझायन सांगू वयता आरामनेरी म्हणून आतां येद दोळते आमी मन करनी आशिल्लें आमी केन्नाय कशी आशिल्लीं म्हळ्यार येद रानांत आशिल्लीं ती तेरे मरे काही जावन घेवन आमी काय काम करता आशिल्लीं ती पण आतां तुमी तुमकां तर मन आसा तुमगेल प्रीत विश्वास आमगेल प्रीत विश्वास तुमगेल प्रीत विश्वास आमकां परस्पर जावन मेळका म्हण तर जाताना पळय मुखारसून खंडीत येवचें एक मन करता ती. थँक्यू दोग जाणांक मस्त धन्यवाद थँक्यू आता आभरण ज्युवेलर्साक मस्त जन लॉयल कस्टमर्स आसताची तांत एकली भूमिका शेणाय आनी मण्णगुड्डांतू अशें जाल्यार आभरण ज्युवेलर्साक मस्त एक क्लोज एसोसिएशन तांगेलें आभरणाक येताना भारी खूश म्हळ्यार हांगा वेरायटी ऑफ भांगर पळोवच्याक मेळटा कसं सांगताचे आज एक हंगाची ब्रांच तुमगेले घरा लागींची जाल्ले म्हणका कितली खूश आसा. आमी म्हळ्यार आमगे क्लोज फ्रेंड ती संध्या सो आभरण म्हणले कुडले आमी फस्ट ज्वेलरी म्हणले कुडे आभरण म्हणलेकचे तेज्या न्हू आनीक एक खूश जाता आमगेले घरा येद्रकत ब्रांच ओपन जाला म्हणून सो वेरायटीज एक्सक्लुसीव डायमंड्स कलेक्शन आनी गोल्ड ज्वेलरी पुरे आसा तेज्यान खुशी येता ओपनिंग जालें कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सो मच. आता हांव सेकंड फ्लोरार वता सर सेकंड फ्लोरान तूं गोल्ड आनी सिल्वरय आसता कशी आसा वेरायटी हेचे आमी सेकंड फ्लोरान तूं पळोवया. पळयता आसा तुमी आतां आमी सेकंड फ्लोर आयल्याची हांगा सिल्वर आनी गोल्ड पळोवच्याक मेळटा तुमकां भारी छंद आशिल्ले वेरायटीज सिल्वरान तुवें मस्त छंद आसा तवळी एक रावंड हांव वयर वचून पळोवन आयलो तेज्या हांव तुमकां सांगता आसा आनी लागीं वचून पळोवया सिल्वर कशें आसा म्हूण सांगून एच. आतां सिल्वर सेक्शनांत हांव आसा सिल्वर सेक्शनांत तूं मस्त वेरायटी आसा तुमी पळयता आसा तेकडे पुरो पळयाची कितले छंद आसा म्हूण सांगून हे कडेन गणपती आसा दिवू आसाची मागीर कळस आमकां जावपाक जाता तशेंच एक कृष्णाष्टमी आसतना कृष्णा दवरूक एक चंद एक पडलेशें अशें पुरो तें आसा जोकाली म्हणटाची तशी विशेश हांगा पळयात तुमी भारी एक चंद आसा पळयतनाची मस्त खूश जाता आनी हांगा घेवन तुमी घेतले म्हळ्यार आनीक एक चंदाय आनी रुपयाचे तुमकां ग्लास जावका एक ग्लास जावका म्हळ्यार तेवय आसा तुमी तेवय पळयता आसाची कशी आसा म्हूण सांगून आमगेले मोगाची प्रभमाय आसा आमगेले यूथ ऑफ GSB का मस्त रितीर एसोसिएट तांणी GPL आसतना येताचे आमगेलो वाटो आज ही आभरण ज्वेलर्सान तुवें मेळ्ळ्या प्रभमाय बायल मनशाक भांगर म्हळ्यार भारी इश्ट आतां न्ही डायमंडय मस्त इश्ट पावता आसाची हांगा वेरायटी आसा रुपयाचे सामान मस्त आसा हांगा पळयला रे मण्णगुड्डांत आयला आभरण कसं सांगताचे.
मण्णागुड्ड इले भारी लायक इता म्हळ्यार हांगा प्लेस आहे विस्कळणी जावन आसा आनी आभरणां तूं आमकां खंयचे कसो जाय म्हळ्यार तांणी ना जाल्यार आमगे टायमा हाडून आनी दिताची त्या विशया कसले उलोवचा ना तुमकां कसो जाय जाल्यार तुमी हांगा आभरणां येवन घेवेत. धन्यवाद प्रमाय, थँक्यू. आता आमगे लोटू आभरणाचे फूड देखून कस्टमर पद्मीन मायासाची सांगेची मिसेस GS बीन तू तांणी पार्टिसिपेट केला सांगेची. कसं म्हळ्यार पयरी हांगा आमी आभरणां फूड देखून हांगा मंगळूरांत आभरण ज्वेलर्स ते घेवचे तशें आमकां पयरी एक इन्विटेशन आयलें. इन्विटेशन येवन आमकां येवका म्हणून सांगलें. तशें आज एक आयलीचे हांगा पळयलें पळोवन भारी एक संतोश जालो म्हळ्यार भारी चंद रितीर पुरो बांदला आनी आमगेले गांवांत म्हळ्यार आमगेले रोडार आसा न्हय तशें खुशी जालें. कडेन आतां एक कसलें एक परचेस करया म्हणून मन जाता सर. 1 ग्राम जाल्यार 1 ग्राम गोल्ड जाल्यार घेवया म्हणून सर. कसं म्हणून सांगल्यार मन अंतू मस्त आसा उलोवच्याक जाल्यार प्रितीके होड कसं ना ताका मोल बंदू जायना आमी सकट ಒಟ್ಟು मेळून शुभकामने करतात जायत. आता तुम्ही सांगील वरीची सिल्वर आणि गोल्ड सेकंड फ्लोर ಅಂತ आसा त्या पळयता आसाची एकडे पळयल्यार तुम्ही फुल पळयता कॅमेरा तुमका पॅन कोर्न दाखयताचे आमी हे सेकंड फ्लोरांतू एक कडेन सिल्वर जाल्यार आनी कडेन गोल्ड तुमकां पळोवपाक मेळटा. वेरायटी ऑफ डिझायन्स तशीची मस्त आयटम्स हांगा दवरलेले आसा. आमगे लोट आतां सत्यवती कामत माय आसाची मस्त वर्स देखून आभरणां येवन तांणी परचेस करता आसाची. आतां मण्णागुड्डा आयला म्हणटना तांकां कितले खूश आसा म्हणून तांगेल्या की निमगुका मागीर कितले खूश जाल्ले हांगा वेरायटी पळयतना कितले आनंद जाता म्हणून. ಫಸ್ಟ್ सांगका कसं म्हळ्यार आभरण म्हळ्यार फस्ट फूड 55 वर्स फुडे मिगेल मिगेल अम्मा तेंच्या घरा एक ನೇಬರ್ आशिल्ली ती. नेक्स्ट मिगेल अन्ना जवळे अंगडी आशिल्ली लक्ष्मी क्लॉस्टर्स म्हणून ताजी नेक्स्ट अंगडी सदानंद कामत म्हणून सांगून अंगेल भांगरा अंगडी मधुकर बळे मधुकर ಲಾನು ಸುಭಾಸ್ ಅಜ್ಜು ಅಲ್ವೇ मिगेल वाडके ಬಂಗಾರ ಫುಲ್ ತಾಣಿ केलेले कळवे मधुकराला अन्नान सुभाषाला अज्जान. आता 55 इयर्स नंतर मधुकराला अंगडी मिगेल बमणाल घराला गेला मिगेल बमणाल घरांक लागीं नेक्स्ट सो म्हाका संतोष विशय कसो म्हळ्यार 55 इयर्स फुडें अम्मा तेंच्या घराला आशिल्लो आभरणांत मिगेल घराला आयला म्हूण म्हाका भारी खूश जाता. आनी हांनी पळय मधुकरू म्हळ्यार सुभाषाला अन्नाल बहिण्यो आनी पळय कसो म्हळ्यार आमगेली ओटू जालेली ती आमी ओटू खेळणो ओटू जालेली ती आमगेली ನೇಬರ್ घर लागीं अंगडी लागीं. सो म्हाका कसं म्हण सांगल्यार आतां आभरण मंगळूरात मण्णगुड्ड्यार येता म्हणटना म्हाका 55 इयर्सां फुडली खबर पुराय रिकलेक्ट जावन मस्त संतोश जावन 27th केन्ना येता केन्ना मधुकरा पळोवचें म्हूण एक खुशी जालेली. तशें जावन हाजी ताका पळोवचे खातीर येवन वयर वचून ताका पळोवन तो आमगेलो अण्णाल क्लासमेट म्हूण म्हाका ताका पळयसर तो आमगेलो अण्णाल हुडगो आसलो. अण्णा पळयलें म्हण कितें जालें म्हण हांव सांगलें म्हाका हाजी इतलें खूश जालें म्हळ्यार म्हगेलो अण्णा पळयला म्हण कितें जालें म्हणलो. तेन्ना तो म्हणलो म्हाका कितलें खूश जालें म्हळ्यार तुका पळयतना तुका अम्मा पळयला म्हण कितें जालें म्हाका म्हणलो. सो आमगेले दोगांयले एक फुडली रिकलेक्ट जाल्ली न्हू ती आमगेली मेमरी आमकां दोग जाणांक भारी खूश जाल्ली. सो आज ताका मेळून तागेले आभरणाचे ज्युवेलरी शॉपार येवन आमी परचेस केला. प्लस ताका विश करून ताका ऑल द बेस्ट आनी दिव सांगून मुखार सून चांग आनीक लायक जावं ऑलरेडी तुमी मस्त अभिवृद्धी जाल्ला आनीक जावं म्हूण ताका एक विशस दिवन तागेले पांय दवरून आयली. सो मस्त खूश जाल्ली मस्त म्हळ्यार मस्त खूश जाल्ली. खुशी जाले तुमगेलो उरलो न्हू आनी त्या विशयी तुमी सांगिल्लें आनी काही खुश. येस येस येस. मनीस 55 इयर्स नंतर मेळता म्हणून जाल्यार मिगेल फुडले गांवचो मिगेल ನೇಬರ್ आशिल्लो मनीस 55 इयर्स नंतर पळोवचें मेळटा म्हणटा ताजी एक संतोश पळतो तो खंयच्याक कंपेर करूंकच जायना. तितली खूश जाली म्हळ्यार तितली खूश जाली. जस्ट मुगेलो इंडियन येद्रा राबला सो जालें. सो मस्त खूश जाली. ओके किरण बाय. धन्यवाद थँक्यू. आमी आमची गेल म्हणटरी एक कुटीक पुरा बायल मनशाला आसून आसता तसले एक कुटीक घेवच्या काजी आभरण ज्वेलर सगळ्यांनी येयल्याची पळयता आसा तुमी तुमकां दिसता की गोत ना जाल्यार पळयाची चॉयस करून त्यांनी इनॉग्रेशन डे तुची आजी मण्णगुड्ड्यांत घेतला. सांगेची आभरण ज्वेलर्स आजी मण्णगुड्ड्यांत आरंभ जाला. फर्स्ट डेच तुम्ही परचेस केले कितले खुश आसा. कसं म्हळ्यार आमी कद्री आभरणांचो स्टार्ट जाताना हांव एक करीमणी घेतिले ह्या वेळी उडकासा म्हणून ह्या वेळी एक 50,000 जाला. आतां आमी 50,000च्या अमावंटांतूच एक कुटीक घेतला. व्हड न्ही सांज जावं व्हड जावं जाल्यार हांगे सिलेक्शन चांग आसा. चांग रितीर सांगूनय दितात ती चंद रितीर सांगून दितात तेंची एक आमकां खुशी. मागीर तेंची सिलेक्शन पुरो आसना म्हाका जावं जाल्यार आमकां लेक्किलें मना आसा लेक्किलें मेळ्ळा मागीर आनी कसं जावचें आसा आमकां तें न्हू खुशी.
आभरणाक लॉयल कितले म्हळ्यार कद्रीन तूं आभरण ओपन जाताना आनी थंय कसं घेतली तुमी करिमणी घेतलाय आणि आजी कुटीक बंगरा कुटीक घेतला बारी उडगासा खातीर एक शोरूम उडगास जालेले का विसरू का ना तसं एक मुमेंट्स त्यांनी लाईफ लॉंग हाका मेमोरीज कोण घेतला भारी खुश जालें तुमकां मेळ्ळो धन्यवाद उलयले खातीर थँक्यू थर्ड फ्लोराक आतां येयला हांगा डायमंड सेक्शन डायमंड्स म्हणटना आतां एक ट्रेंडिंगार आसा पुरो जनाक एक ज्वेलरीन तूं डायमंड आसूं का म्हण आसता तसले एक सेक्शनांत आमी येयल्याचे हांगा पळयतना वेरायटी ऑफ डिझायन्स तुमकां पळोवच्याक मेळटा तेव्हा तुमकां पर्टिक्युलरली लग्गी दाखोवन दाखोवचे आमी प्रयत्न करताची पळयाची फ्लोर कशें आसा म्हूण सांगून प्रति एक तुमी सेक्शन्स पळोव येता आणि जनय मस्त आसाची एक डायमंड्स आतां इश्ट पावतल मस्त जन जाल्ल्याची म्हळ्यार डायमंडाची कसं नाही एक पुणी आसूं का आमी लागीं म्हणून डायमंड परचेस करूंक हांगा येताची थर्ड फ्लोराक येतना डायमंड्स पुरा पळोवच्याक मेळटा भारी चंद म्हळ्यार तें हांगा येतना कळटा एक डायमंड सेक्शन की म्हूण सांगून तशीच आभरण ज्वेलर्साचे नेक्स्ट जनरेशनाचे एक होड एंटरप्रेनर म्हणका आकर्श काम म्हणटा आमगे लोटसाची आकर्श मस्त खुश जाता हांगा येतना पळयतना 3 फ्लोराक येतना खंयचे फ्लोर मिस करचे ना जे बामून जाता तशें जाल्यार एक वेरायटीज दिला आनी पळोवच्याक चंद आसा ग्रँड म्हणका कितली खुश आसा मन्नगुड्डा एरिया आयला स्पेसिफिकली आभरणाक कितले एक खुश आसा म्हूण सांगून ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಜಿ ಐಲಲ್ ತುಮ್ಮಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಮಳರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಮೊಣೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಚಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೊಣೆತ್ ತಜ್ಜಿಕತೀರಿ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವರ್ ಕದ್ರಿ ಶೋರೂಮ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು come here and expand as well. So that reason आम्ही हांगा येवच्याक आणि एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन निमूका असल एक एरिया म्हळ्यार बूमिंग एरिया कोडयालचे हांगे एक कमर्शियल स्पेस घेवन करचे धैर्य मस्त जावका कशी एक बण्णगुड्डाची चूज करका म्हणून पुरा जनाल तुमगे फॅमिली मेंबर्स आले एक मत एंत आशिल की कशी तशें न्हय तुमकां ते जाग मेळचे एक लकी म्हूण येता यू डोंट गेट ऑलवेज तुम खंय लोकेशनान तूं ह्याच लोकेशनान जावका म्हणून मेळना बट दीस इज लायक अ ब्लेसिंग आमकां मेळ्ळलें तें जागो आमगे स्ವಂತ जाग्यार कोरका म्हूण आशिल्लें तेन्ना आमकां मेळ्ळलें तें ब्लेसिंग म्हणून ह्या जावन तें क्लिक जालें तें पुरे हँड इन हँड गेलें सो अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट अपास एक पण कंग्रॅच्युलेशन सगळे युथ ऑफ GSB टीमा तर्फेन थँक्यू कॅनरा बँकाचे रिटायर GM आचार माम आमगे लोटसाचे मोगाचे आचार माम इताक म्हळ्यार आमी खंयचेय फंक्शन केल्यार तांगेलो सपोर्ट आमकां खंडीत आसता तशें जावन आज आभरण ज्वेल्स मेळटना एक उल्लोका म्हणलें करून तांगेलो उल्लोवचे प्रयत्न आचार माम मण्णगुड्डा एरियान स्पेसिफिकली आभरण ज्वेलर्स आयला म्हणटना आमकां पुरो जनाक एक खुशी हांगा आनी लागीं वचून आमकां घराक लागीं जाती हांवें जंक्शन तशें जावन कसं सांगताचे आभरण ज्वेलर्सा विशयार प्रथमतः आभरण ज्युवेलर्स हे सगळे ग्रुपाक मिगेल वैयक्तिक आणि आमगे सगळे गौडसा समाजा वतीन हार्दिक शुभाशय हार्दिक कंग्रॅच्युलेशन्स सुधाकर महेश कामत माम जावो मधुकर कामत जावो आनी तांगेले सगळे कुटुंबाचेक मिगेल वैयक्तिक कंग्रॅच्युलेशन सांगता आसा मण्णगुड्डे आमगेले समाजा एक प्रायम एरिया असलंतू ಈಗ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲ್ येवचे म्हळ्यार ಯಾಕೆ ನಿಜಾವನ್ನ एक कदले टू फेदर इट ए कॅप और टू चेरी ऑन द आईस्क्रीम म्हळ्यार मागी डायमंड्स दवरून सिल्वर दवरून भांगर सकड नमुन्याचे आभरण हांगा मेळटा आसा हांगा मेळचे सकड ग्राहकांक
त्वरितगतीरी उत्तम सेवा खंडित मेळता मात नाही खात्री जावन तांणी घेवची कसं मौल्य की ते मौल्य तकीत भांगर की वज्र की या रूपी खंडित मेळता सकड ग्राहकांना एक विनंती आभरण संस्था आमगेल समाज एक उन्नत संस्थे आम्ही सगळ्यांना सहकार देऊ का आणि अंगेले कसं उपकरण ते सगळं घेऊन संस्थे अनेक उन्नत स्थाना पाव का म्हणून अशी जी अनेक शाखे ओपन करून आमगेल समाजाच्या सेवकाची बाकी तांकां दिवू का आणि आमगेल सहकारू ते संस्था केन्ना असं म्हणून देवाला वीर व्यंकटेशाला आणि आज रतारीची महालासा नारायण चरणार्विंद मागता आमगेले कोडयालचे महाराजाचे महाराणी कोमल प्रभू मॅम आमगेल होटासाची भांगर म्हणताना बायल मनशाक मस्त प्रीती हांव तवळ देखून त्यांच्या विशयी सांगता आसा आज इनॉग्रेशन दिवसूच हांगायलीच आभरण म्हणताना आमी कदरी वच्चे आशिल्ले आतां मण्णगुड्डा ಅಂತ आयले कितली खुश जाता आणि बायल मनशाक कितले एक अट्रॅक्शन म्हणून भांगर म्हळ्यार आभरण ज्वेलर्साक एक व्हड कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी एक बायल मनीस जावन तेवे मिगेल कुळारची सायड ऑफ मँगलोर दॅट इज मन्नगुड्डा थंय एक भांगरा अंगडी वच म्हळ्यार एक ग्रेट विशय चिल्ली वचून कसं दुड्ड ಒಟ್ಟು केल्यार अम्मा ते घालते तशीची वॉट एवर कलेक्शन्स आय सीन नाव इज समथिंग एक्सक्विजिट I just saw take Vajra pendant padela. It's so affordable and the class of make is amazing. I wish Abharan Jewelers all the best. And I think I'm going to be a patron of this. थँक्यू आमगेलो टू श्रीनिवास मामासाची हांगाची मस्त वर्स देखून आभरणां आसा तुमी आजी मण्णगुड्डा आयला म्हणटा हांगा कलेक्शन कशें आसा आज एक भारी खुशी विषय आमकां कित्याक म्हळ्यार एक मंगळूराचे एक दोन्ही शाखे आमी मण्णगुड्डा एरियांत आमी ओपन करता आसा ते कित्याक म्हळ्यार ह्या दिकेन आमकां मस्त कस्टमर बेस आसा कित्याक म्हळ्यार इतलो वर्स आमी एक 15 वर्स तकून कद्री आशिल्ली ती थंय लायक आमकां कस्टमर आशिल्ली ती प्लस मण्णगुड्डे आनी ह्या दिकेन उर्वा सायड आमकां मस्त कस्टमर आशिल्ली ती सो तांगेले एक डिमांड कसो म्हळ्यार तुमी मण्णगुड्डा सायड येया ती आमकां लायक जाता ते एक शॉपिंग फील लायक जाता म्हणून सो तांगेले एक इच्छानुसार आनी आमकां एक हांगा घालका म्हणून आमी मन आशिल्लें सो ताका लायक जाग मेळ्ळो आमकां सो एक 3 फ्लोराचें एक लायक बिल्डींग आमी केला आनी एक लायक कलेक्शन दवरला आमी त्यामुळे डायमंडांतून तो आमी मस्त एक्सक्लुजीव टायप आमी केला सो एक बुटीक स्टायलर केला म्हळ्यार एक कस्टमर लागीं वचून ताजे एक टच अँड फील करता जाल्यार एक आमी एक शॉपिंग एक्सपिरियन्स तांकां दिता आसा ती मस्त कलेक्शन आसा सो हें यूथ ऑफ GSB चॅनला तुकून हांव पुरो जाणांक एक रिक्वेस्ट करता येते सो हांगा येवन एक शॉपिंग फील करा ती आनी तुमगेलें एक ब्लेसिंग आमकां दावका सो म्हणून कितलें सांगता हांव इच्छा पावता धन्यवाद थँक्यू आत्मीगे ಒಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಹ ಆಭರಣ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆಮಿ ಕದ್ನಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಸ್ ಆಜ್ ಬಂದಕಿ ಓಪನಸ್ ಕಿ ತಂಗೆಲ್ಲ ಕಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೀ ನವ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಲವ ಅಸಲ್ ಪೂರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೀ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅರಿ ಕ್ವಿಕ್ ದಿತ್ತಾಚಿ ತಸಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ मण्णगुड्डा अंतू आज कायला भारी खुशी कसन म्हळ्यार लग्गी जातानी आनी हांगा तेकडे वत्तानाची भितर येता म्हण तसले एक फील कसं सांगताची सगळ्यांक खुशीची तुम्ही मण्णगुड्डा येता केन्ना निमगुची मण्णगुड्डा येता म्हळ्यार मस्त जेवण वेट करता आशिल्ले मण्णगुड्डा म्हळ्यार एक रेसिडेन्शियल एरिया कोडयालाचे एक बेस्ट रेसिडेन्शियल एरिया तशें जेवण तांकां प्लॅन्ड एरिया तुमी येया ती आमकां लागीं जाता म्हण आज आमी तो दीस आज आमकां ओपन दीस आज आयलो सांगचे मस्त खुशी येता तुमगेले सहकार्य मेळ्ळालें साध्य तुमकां प्रिती हे देवाला आशिर्वाद मलगड्याला देवाला अनुग्रह मलगड्याला आशिर्वाद म्हळ्यार आमी म्हाजी इतले 14 ब्रांच केला हांगा तशी तुमी आनी मुखार सून आमकां येदोल दिला म्हळ्यार आनी मुखार सून तुमकां सहकार दिवं का येवं का तुमी वेर कोर का धन्यवाद सुरेश थँक्यू आभरण ज्युवेलर्स मण्णगुड्डा ಅಂತ आरंभ झाला अँड हाचे एपिसोड तुम्ही पळोवन मस्त खुश पावन आसताचे आनी नेक्स्ट तुम्ही कसं करता म्हळ्यार आभरण ज्युवेलर्स मण्णगुड्डा ಅಂತ आसा हांगा येवन बंगार कशें आसा कसा पुरा वेरायटी आसा म्हणून तुमीच पळोवपाक जाता हें आयची एक स्पेशल एपिसोड जावन आशिल्लें असलेची विंगड एपिसोड यूथ ऑफ GSB येता आसता आनी हें एपिसोड पळोवन तुमकां कितले खूश जाल्लें म्हणून लायक शेअर कमेंट करचे मुखांतर सांगायची हें इतलें आयचे एपिसोड पळयल्या खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू